आम्ही सगळे दर वर्सा 14 फेब्रुवारीक व्हॅलेंटाईन डे मनयतात। ह्या मोगाच्या दिसा प्रेमी जोडपे तांबडे गुलाब, चॉकलेटी, मोगाची पत्रां आणि व्हॅलेंटाईन कार्डां एकमेकांक दितात। मजगती जायते मोगी आणि आंकवार लोक हो दीस मनयपाचेर विश्वास दवरनात आणि मोग वर्साच्या खंयच्याय दिसा करचो अशें तांचें म्हणणें आसता। व्हॅलेंटाईन डे दिसा गुलाबांची फुलां सगळ्यांत चड लोकप्रिय असतात हातून कांयच नवल ना। ताचें कारण म्हळ्यार तांबडे गुलाब जावं गुलाबाची कळी ही रोमन देवी व्हेनिसची आवडीची फुलां आणि खर रोमॅन्टिक भावनांचें प्रतिनिधित्व करता। म्हणून तर तांबडे गुलाब चड दिले वता, तशेंच ताचे उपरांत चॉकलेट आणि भांगरा वस्तू भेट म्हणून दितात। द सोसायटी ऑफ अमेरिकन फ्लोरिस्ट हांणी 2018 वर्सा एकठांय केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण अमेरिकेन व्हॅलेंटाईन डे दिसा सुमार 25 कोटी गुलाब तयार जातात। अमेरिका नॅशनल रिटेल फेडरेशनाच्या म्हणण्या प्रमाण अमेरिकनांनी 2021 ह्या वर्सा आपल्या इश्टां खातीर 21.8 अब्ज रुपयांच्यो व्हॅलेंटाईन डे भेटवस्तू दिल्यो। ह्या रोमॅन्टिक सुटयेक चडांत चड गुलाब अमेरिकेन आयात जातात। मजा म्हळ्यार सिंगापुरांत तुमी व्हॅलेंटाईन डे दिसा तुमी कितले गुलाब दिले किंवा तुमकां कितले गुलाब मेळ्ळे त्याच्या वयल्यान तुमी कितले गिरेस्त आसा हें थारायलें वता। एक गुलाब मेळप म्हळ्यार मोग जाल्यार 2 वा 15 दिवप म्हळ्यार माफी मागप। 12 गुलाबांचे दाणे मेळ्ळे जाल्यार त्या मनशाक तुमचे कडेन लग्न जावपाची इत्सा आसा आणि जर तुमचे नशिबान गुलाबाचे 50 वा ताचे परस चड गुलाब मेळ्ळे जाल्यार तुमचो रोमॅन्टिक मोग तुमचेर पुरायपणान नियंत्रण दवरता व तो अत्यंत गिरेस्त आसता अशें मानलें वता। जाल्यार अशा ह्या मोगाच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक परबी आनी आयज तुमच्या इश्टाक चडांत चड गुलाबां दिवपाक विसरूं नाकात।